नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव दीप्ती काकोडकराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। म्हादयचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर राज्यपालान करची सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाची थापणूक। विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावाची मागणी। लोकशाय वेवस्थेन विरोधी पक्षाची भूमिका महत्वाची। गोंय संपूर्ण यात्रेच्या समारोप सुवाळ्यात राज्यपालान केले भाषण। मेळावो सरकाराचो जाल्यार भाजपा प्रदेशाध्यक्षान कित्याक वाटली नेमणूक पत्रां। तृणमूलाचो फुडारी 3 जाणांचो प्रश्न। भटके सुण्यांक रस्त्यार घालू नाका जेवण। मंत्री निळकंठ हळर्णकाराचे आवाहन। आनी 26/11तल्या शहीदांक देशान ओपली आर्गां। आतंकवादाक तोंड दिवपाक भारत सक्षम म्हणटा जयशंकर। आता खबरो विस्तारान। म्हादय धान्य घोटाळो, बेरोजगारी तशेंच वाडट्या अपघातांच्या फाटभुंयेर काँग्रेसीन भाजपाचेर फोग काडलो। गोंय सरकारान सगळ्या आघाड्यांचेर फेल जाला तेन्ना राज्यपालान ह्या विशयात लक्ष घालचें अशी मागणी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान केल्या। म्हादयचो विशय सुटावो करपा खातीर सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ तयार करपाची विनवणी ताणें राज्यपाला कडेन केल्या। राज्यपालांच्या गोंय संपूर्ण यात्रेच्या समारोप सुवाळ्यात ताणें हे मुद्दे मांडले। There is जे कर्नाटकान आमगेले जे मादय माया which we call our mother, it is our आमकां म्हाका दिसता हे to protect this we asked the honorable governor that he should head a all party delegation and we should go at the site, we should intervene using his constitutional right, and I think it is the need of the hour. हे जावपाकूच जाय. It is in the interest of Goa and Goans. This is our only lifeline that is left. So I am confident that the honorable governor will impress upon the government and instruct them. We had gone with a delegation as Congress party with several issues. Unemployment we had several things done. And unemployment je maga dista Niti Ayogacho jo report ha, Goa is one of the highest unemployed states. So definitely there has the government needs to tackle this. This is a serious issue. Thirdly, je ami manla je IIT che, I think there is several other lands and cultivable land je Sangyacha gawan ha shetkar bhayar sarla. People and the government should not come on tenge pota hard येवपाची. So हे मुद्दे आमी जे मांडले आनी हांवें गव्हर्नराकूय दिव बरोबर म्हणला कित्याक ही जी यात्रा संपूर्ण यात्रा जी केली म्हाका दिसता कॅन्सराचे डायलिसिसाचे पेशंटाक जायतो आदार जालो. आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन जेन्ना तो आयलो तेन्ना म्हाका दिसता आमचे चिफ्टन मेमोरियल जे आहा हिस्टॉरीक प्लेस तेका थिंगा तेणें मान दिलो. सो हांव तेका देव बरें करूं म्हणटा की तेणें हेजे एक बरो प्रोग्राम केला. लोकांनी वेचून दिल्लें सरकार जरी भोवमतान आसलें तरी विरोधी पक्ष लोकशाये खातीर म्हत्वाचो आसा अशें राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय म्हणटा। राज्यपालांच्या फाटल्या कांय दिसां सावन सुरू आशिल्ल्या संपूर्ण गोंय यात्रेची शेनवारा समाप्ती जाली। हे निमतान राजभवनाचेर खाशेल्या कार्यावळीचें आयोजन केल्लें। गोंयांतले विरोधी पक्षाचे आमदार बरे प्रश्न मांडटात। विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी उपराशिल्ल्या म्हत्वाच्या 3 विशयांचेर मुख्यमंत्र्यां कडेन उलोवप करतलो अशेंय राज्यपालान ह्या वेळार सांगलें। And I will accept that. And for political edge, I think I am not interfering directly in that aspect. And anyway, the representation was sent to Chief Minister, and those 3 issues are major issues existing in our state during the last
jointly, and that is also part of the government. Convince them or raise it in the assembly or in the public arena. That is a proper way. And unemployment is concerned. Is it suddenly come out of the day? So we will all think about it. Opposition is so important in our government system, and I will front this while I pass through this constituency. I found that very actively this constituency is working. All the MLAs are concerned. I have my own evaluation. Excellent MLAs from both sides are there, and people put the MLAs and contact persons and otherwise. 24 तारखेक राजभवनातल्या दरबार हॉलांत जाल्ल्या सरकारी रोजगार मेळाव्यात भाजपा प्रदेशाध्यक्ष कितें करतालो असो प्रश्न तृणमूल काँग्रेसीचो म्हणयारो राजन डिमेलोन केला. हे अशें करून मुख्यमंत्री कार्यकारिणी नष्ट करूंक सोदता असो आरोप लेगीत ह्या वेळार राजनान केला. Yesterday, the Chief Minister and his cabinet ministers had a big melawa at the Rajbhavan, at the new hall. And the purpose was that all those who were selected for various jobs in different departments were called there so that they would be given their letters. Now, what is the Chief Minister exactly trying to do? It is well known that the legislature, the executive, the judiciary and the press are all different functions and all independent from each other. Why are you overstepping the power and taking the powers of the executive into your hands? By doing this, what have you projected yourself as? That the executive has done the selection of the staff, and you are becoming postman government, giving them the letters? Or are you trying to send a message that you have chosen all of them? The Chief Minister may be the executive head, but there has never been such a precedent that you give the letters. And if that also, even if you are the executive, what was the party president doing there? For that Milawa, what has he got to do? Party has got to do. To what level are you taking down this government and administration? In such a situation, do you expect the executive to function without bias? Are you trying to tell the executive that you are the boss and you can do anything with them? Are you trying to say the executive is weak? I appeal to the executive to stand firm against, within your rights, stand firm within your rights, not bend. You will be respected by the people of Goa even after you have retired. Because we can see the judiciary has started to stand up very strongly. The case in point is the very recent, the selection of the Election Commission. I once again appeal to the executive, stand firm, and appeal to the Chief Minister, do not try to weaken your executive. You are only going to make a mess of the entire administration. एके वटेन गोंय रॅबीज मुक्त राज्य आसा, पण भटक्या सुणांचो आंकडो कित्या खातीर वाडटा हे विशीं खुद्द पशुसंवर्धन खात्याचो मंत्री निळकंठ हळर्णकाराक कांयच खबर ना. सध्या गोंयांत सुण्यांचो आंकडो लोकसंख्येच्या तुळनेत 6% वाडून 9% पावला. देखून लोकांनी खासगी जाग्यांनी सुण्यांक जेवण वाडचें न्हय अशेंय निळकंठ हळर्णकार हांचें म्हणणें आसा. डॉग्स आहा, कुत्रे आहा. आमी आयज पळयता, काल पयर पेपरार येयला, लोकमतार येयला, आयज टायम्स ऑफ इंडियाकूय येयला की जे रस्त्यावयले जे कुत्रे आहा ही वाडत आहा. हेका कारण कितें हें आमकां सोदपाची गरज आहा. जेणे करून जे आमच्या भितर अवेरनेस केले जायत जाल्यार आमी खंय तरी ते बंद करूं शकता. आनी जाले 2 वर्सां 3 वर्सां जाली की रॅबीज मिशन जी संस्था आहा ही बऱ्यापैकी काम करता. आयज गोवा रॅबीज फ्री आसा. आनी रॅबीज फ्री एक पयलीच स्टेट जी अख्ख्या गोंय देशांत फर्स्ट स्टेट रॅबीज फ्री आहा. आनी ही रॅबीज फ्री तशीच दवरपाक रॅबीज मिशन जी संस्था आहा ही संबंद आमच्या नेबरींग स्टेटीक जे आहा बॉर्डरीचे 4-5 बॉर्डर आहा थंयसर ही रॅबीज 24 तास थंय अलर्ट आहा. ते वॅक्सिनेशन करपाक ते सारके आपलो स्टाफ बीन सगळे दवरलेले आहा. सरकारूय तेजेर आहा. फक्त आतां बेडसायटा जो जी जास्ती नंबर कुत्र्यांचो वाडला वो स्कुला कडेन आसूं, बस स्टँडार आसूं, मार्केटान आसूं, हेजें कारण कितें तर आमी हे खंय तरी काळजी घेवपाची गरज आहा.
आमी विचार करूंक जाय जेन्ना आमकां एक जनावर दिसता ताका कितें खावंक घालूंकशें दिसता हें खंय तरी आमी बंधन दवरूंक जाय जेणे करून हें पॉप्युलेशन वाडूंक जायना। आयज आमी काल पळयलां की जे 3% आसले आयज 9% जालां। हेजें कारण जे काही लोक आहा तेंचे कडेन मागता की तेंच्यांनी कितें उदाहरण हांव स्वता पळयता की भाजलेन जेवण घेता आनी खंय जाय कुत्री गांवांत थंय वाडत वयता तें जावंक जायना। एक खंयच्याय जाग्यार एक कॉमन दिवपाचें जेणे करून थंय पॉप्युलेशन वाडूंक जायना आनी हेज्या खातीरूच आमचे स्टॅबिलायज करूंक भोंवतात डॉक्टर वयतात आमी कॉल दिता हालींच 2 गाडयो घेतल्या आमी की लोकांनी आमच्या डिपार्टमेंटाक ह्या माध्यमांत सपोर्ट करूंक जाय जेणे करून कुत्र्याचो जो त्रास जाता हो खंय तरी बंद जातलो। 26/11ची याद तशेंच लोकांक वाटेल्ले सगळ्या जवानांची याद म्हूण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांन आर्गां ओंपली। 26 नोव्हेंबर 2008ची याद आयजूय भारतीयांक खास करून मुंबयकारांच्या आंगार कांटो तशेंच भयाचें वातावरण पातळायता। 26 नोव्हेंबर 2008 दिसा मुंबयत सेगीत 4 दीस चलिल्ल्या आकांतवादी हल्ल्याक लागून भारताच्या इतिहासांतलो काळो दीस म्हूण वळखतात। आकांतवाद्यांनी मुंबयतल्या फामाद जाग्याचेर म्हळ्यार छत्रपती शिवाजी टर्मिनस, ओबरॉय ट्रीटंट आणि ताजान 12 बॉम्बस्फोट फारपेट केले। ह्या हल्ल्याच्या निमण्या दिसा म्हळ्यार 29 नोव्हेंबर 2008 दिसा नॅशनल सेक्युरिटी गार्डांनी ऑपरेशन टॉर्नेडो चालीक लायले आणि ह्या आकांतवाद्यांक ताज हॉटेलांतल्यान भायर काढले। ह्या हल्ल्यांत परदेश आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांसयत वट्ट 166 लोकांक मरण आयले। कदम बशींचेर बदली ड्रायव्हरांचे जागे भरपा खातीर 2 ते 4 लाख रुपये घेवपाचो प्रकार चल्ला तेन्ना ना खाऊंगा ना खाने दूंगाचो नारो लायिल्ल्या मुख्यमंत्र्यान हातूंत लक्ष घालचें आम आदमी पक्षाची फुडारी प्रतिमा कुतिनो सांगता। प्रतिमाच्या कोतान हो एजंट खंय वास्कोच्या मांगोर हिल वाठारांतलो मुख्यमंत्र्याक ताचें नांव आनी म्हायती जाय आसल्यार आपूण दिवपाक तयार आशिल्ल्याचें तिचें म्हणणें आसा। बदली ड्रायव्हर्स आनी बदली कंडक्टर्स म्हणून पोस्ट क्रिएट केले बदली ड्रायव्हर्स एंड कंडक्टर्स आणि थंय देखून काल कितें सीएमान एक स्टेटमेंट दिला। सीएम म्हणटा एक आनी करता वेगळेंच तें सगळें गोंयकारांक खबर आसा ताजेर ताणें तो विचार करपाचो। ताणें सांगिल्लें की खंय तरी सांगलां की वी वील नॉट टेक ब्रायब एनी जॉब टू गिव गव्हर्मेंट वील सी दॅट गव्हर्मेंट जॉबांक न्ही कोण पयशे घेवपाना क्रायटेरिया आसतली बरे मेरिट्साचेर तांकां दितले न खाऊंगा न खाने दूंगा हे एक मोदी म्हणून जालें मोदीचो डायलॉग। आता प्रमोद सावंत म्हणटा प्रमोद सावंत तूं तें म्हणपाचे पयलीं विचार कर तुका खबर आसा वो इफ यू आर नॉट डोंट बी इग्नोरंट आय थिंक समवे यू नीड टू डू स्टडी ऑन दीस हाजेर मातशें लक्ष घालपाक पडटलें तुका कित्याक बदली ड्रायव्हर आनी कंडक्टर्सांक खंय पोस्ट दिवपाक ते टेम्पररी बापडे आवय बापूय भुरग्यांक शिकोवन हांगा पोटाक कितें लागतलें म्हणून व्हडलें करतात आपले सगळी कमाई तांचेर घालतात सॅक्रिफायस करून तांकां करतात आणि तुम्ही त्यांच्या कडल्यान खंय बदली ड्रायव्हर्स आनी कंडक्टर्सां कडल्यान खंय कितें 2 to 4 lakhs खंय कोण तरी एकले एजंट खंय पयशे घेतालो ते पोस्ट वेकन्सी भरपाक आणि इफ आय एम नॉट मिस्टेकन दॅट पर्सन इज वन ऑफ द एजंट फ्रॉम मंगोर हिल वास्को आणि सीएम इफ यू कॅनॉट फाइंड आउट देन यू कॅन पर्सनली कॉल मी आय विल गिव यू द नेम I will give you all the details about who is the agent and who was collecting 2 lakhs to 4 lakhs. So before making that statement, na khaunga na khane dunga, please tu पहिले तुझे see in your own home. Everything is not fine. जांबावलीच्या दामोदर देवस्थानाच्या शिखर कलशाक 50 वर्सां पुराय जातात ते निमतान व्हड उत्सव मनयताले। 1972 ह्या वर्सा शिखर कलशाची स्थापना जाल्ली आणि ह्या वर्सा म्हळ्यार 30 नोव्हेंबराक ताका 50 वर्सां पुराय जातात म्हणून देवस्थानाच्या समितीन वेगवेगळे सांस्कृतिक कार्यावळीचें आयोजन केलां। 28 नोव्हेंबराच्यान धार्मीक कार्यावळीक सुरवात जातली। 30 तारखेक शिखर कलशाचो अभिषेक जातलो आणि 2 तारखेक ह्या कार्यावळीची सांगता जातली अशी माहिती जांबावलीच्या दामोदर देवस्थानाचो अध्यक्ष मंजुनाथान दिली। 1972 आमगेलो कलश स्थापन जाल्लो म्हणजे आमचे देवूळ दामोदर देवस्थान जांबावली टोटल 4 फावट बांदले गेले। सो 1972 जेन्ना पयले बांदले तेन्ना शिखर कलश जाल्लो कलश स्थापना जाल्ली ताजी अंदू 30 तारखेक 50 वर्सां जाता। सो त्या निमित्तान आमी अनुष्ठानां दवरल्या। 28 तारखेच्यान आमगेले धार्मीक जे कार्यक्रम आसा ते स्टार्ट जातले। 2 तारखेक पूर्णावती जातली। आनीक
30 तारखेक आमगेले कलश शिखर कलशाचो अभिषेक आसतलो आणि 2 तारखेक आमगेले स्वामीजी येतात पूर्णावतीक. ओके, सो 2 तारखेक 12 स्वामीजी पावतले आणि ताजे नंतर पूर्णावती जातली आणि डेली सांचे कल्चरल प्रोग्राम दवरिल्ले आसा. तातूंत सोमाराक 28 तारखेक पालखी आसा, 30 तारखेक रथ आसतलो, परत 1 तारखेक पालखी आसा आणि 30 तारखेक शिखर कलश अभिषेक जाता. म्हणजे 10:30 स्टार्ट जातलो. हरशीं तो 12-12:30 स्टार्ट जातालो, पूण अंदू देवस्पण आशिल्ल्या कारणान, चड देवस्पण आशिल्ल्या कारणान तो 10:30 स्टार्ट करपाचो केलो. आणि त्याच बरोबर महारुद्र जातलो, महाविष्णू जातलो आणि भारतीय संविधान अस्तित्वात हाडपाचे श्रेय काँग्रेसीक वता अशें दोतोर बाबासाहेब आंबेडकरान स्वता आपल्या भाशणात म्हणिल्ले अशें काँग्रेसीचो फुडारी जयराम रमेशान सांगले. राहुल गांधीजींची भारत जोडो यात्रा सध्या मध्य प्रदेशांत आसा. संविधान दिसा निमतान भाशण करतना रमेश हांणी 25 नोव्हेंबर 1949 ह्या दिसाचे दोतोर बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या भाशणाचे उदाहरण दिले. आंबेडकरांच्या भाशणांतल्या मुद्द्याचो उल्लेख करीत नरेंद्र मोदीचेर टिकाय केली. उन्होंने 2 बातें कही और मैं हमारे प्रधानमंत्री, उनके विचारधारा और सभी लोगों को याद दिलाना चाहता हूं इन 2 बिंदुओं के बारे में जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद जिक्र किया. पहली बात, बाबा साहब अम्बेडकर ने साफ कहा है कि अगर किसी को श्रेय जाता है संविधान पास कराने के लिए संविधान सभा में, वो कांग्रेस पार्टी को भी जाता है. बाबा साहेब अम्बेडकर कांग्रेस के नुमाइंदे नहीं थे. कांग्रेस ने उनको संविधान सभा में जिताकर लाया था और वो कांग्रेस में नहीं थे. पंडित जी की माफिक या सरदार पटेल के माफिक या राजेंद्र प्रसाद की माफिक. पर उन्होंने अपने अंतिम भाषण में, संविधान सभा के अंतिम भाषण में कहा कि अनुशासन के बिना, कांग्रेस पार्टी के अंदर विचार के बिना ये मसौदा कभी संविधान नहीं बन सकता था. और जो संशोधन किए गए हैं उनकी भी कोई गुंजाइश नहीं थी कि वो अंतिम ड्राफ्ट में मौजूद हो अगर वो कांग्रेस पार्टी ने उसको स्वीकृति नहीं दी. साफ अंबेडकर जी ने लिखा है और मैं, अगर आप चाहते हैं, अंग्रेजी का भी भाषण है और उसका हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है, मैं आपको दिवा दूंगा. उन्होंने साफ कहा है कि अगर किसी को श्रेय देना है इस संविधान को पारित करने के लिए संविधान सभा में, वो श्रेय कांग्रेस पार्टी का ही है और किसी का नहीं. ये मैं नहीं कह रहा हूं, कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 को कहा. और दूसरी बात, जब वो भाषण समाप्त कर रहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आत्मा की मुक्ति के लिए भक्ति का एक विशेष स्थान है. भक्ति से आप आत्मा को मुक्ति दे सकते हैं, मिल सकता है. आत्मा को, व्यक्ति को भी मुक्ति मिल सकता है. पर हमारे राजनीति में भक्ति एक पॉइजन के माफिक है. ये राजनीति और लोकतंत्र के लिए खतरनाक है और उनका अंतिम शब्द यही है कि अगर वीर पूजा, हीरो वर्शिप और भक्ति हमारे राजनीति के पहिए बन जाएंगे तो हमारा लोकतंत्र ज्यादा दिन नहीं टिकेगा और तानाशाही में बदल जाएगा. और आज वो हकीकत है हमारे देश के साथ. और इसी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, जनता को उजागर करने के लिए भारत जोडो यात्रा निकाला. म्हापशेचे जागृत देवस्थान आणि म्हापशेकारां वांगडा सगळ्या भक्तांचो राखणदार म्हणून फामाद आशिल्ल्या श्री देव बोडगेश्वराक भांगराचो दाणो दिवपाचो निर्णय देवूळ समितीन घेतला. उत्तर गोंयांतली सगळ्यात व्हडली जात्रा जावपाचो भोवमान आशिल्ल्या जानेवारी 2023 वर्सा
देव बोडगेश्वराच्या महोत्सवात हो थाराव पुराय करपाचो हेतू समितीन घेतला आणि त्याच्या खातीर खर तयारी लेगीत केल्या। देव बोडगेश्वराच्या हातांतलो दाणो हो भक्तांच्या संरक्षणाचे प्रतीक। या भांगराच्या पट्ट्याचे अदमास मोल एकूण 51 लाख रुपया थारला। त्रेपन्नाव्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचो आयज 7वो दीस। वीकेंड आशिल्ल्या कारणान वेगवेगळी फिल्मां पळोवपाक फिल्मो मोग्यांनी आयनॉक्सा भायर व्हडा प्रमाणात गर्दी केल्ली दिश्टी पडटा। 7व्या दिसा 45 फिल्मांचे स्क्रीनिंग जातले। हातून बेस्ट डेब्यूट थारिल्ली स्पॅनिश फिल्म सेल्फ डिफेन्स ही फिल्मां पळोवपाक मेळटली। तशेंच वर्ल्ड वॉर 3 ही पर्शियन फिल्म एंड द वेल ही इंग्लीश फिल्मूय पळोवपाक मेळ्ळी। गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। अदिप्ती तुमचो निरोप घेता। खंयच वचूं नाकात, पळयत रावत गोमंतक टीव्ही।